तुम्ही आज एक घाला की तुमच्या बापायच्या नावाचो वापर करून एक पोस्टर व्हायरल झाला आणि एक यू आर व्हेरी एजिटेटेड वेन आय रेड युअर पोस्ट. व्हॉट इज दॅट मनोज बा? पळय कितें आहा, एक पिरणा एक हितून अस्नोड्या एक हें आसा, बँक आसा. त्या बँकेचो कितें तरी फायनान्शियल हें जालें, तेंचे मागीर तेंचे केसीस जाले, कितें जालें. भितर भरत परब म्हणून एक मनीस आहा. सो तो भरत परब तो म्हाजो डॅडी न्हू, तो कोण तरी दुसरो मनीस. तेचें नांव म्हाज्या डॅडीक थंय तेंच्यांनी एटॅच केला. म्हाजो डॅडी म्हणून मनोज परब फादर म्हणून घालून पोस्टर आवट केला. आनी तो पोस्टर ते सगळी कडेन ते सर्कुलेट करता. आनी हे चडशे जे सर्कुलेट करता हे आमकां कळोन येयला की हे चडशे आहा ते काँग्रेस सपोर्टर, काँग्रेसचे व्हॉलंटियर नाल कार्यकर्ता नाल सपोर्टर. आनी हे सगळ्या ग्रुपान ते घालता. जेन्ना जेन्ना आनी हे स्टेटमेंट कोणा कडल्यान येयल्ले की हे स्टेटमेंट थंयच्या जो थिवेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा तेणेच तो इशू पयलीं स्टार्ट केल्लो. सो जेन्ना ते असले फालतू पॉलिटिक्स करपाक लागता काँग्रेस, जेन्ना तेच्या कडेन स्वता कडेन कांय नासता तेन्ना ते लोकांचे असले नाका जाल्ले फेक पोस्टर करून तें करता. गेल्याय फावटी आमच्या लोकसभा इलेक्शनाक 3 दीस, इलेक्शनाच्या 2 काय 3 दीस पयलीं एक पोस्टर आवट केलो हेच काँग्रेसवाल्यांनी की रुबर्ट आमचो सावथ गोवा कॅन्डिडेट बॅकआउट जाला आनी तेणें सांगला की काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचो म्हणून. असले ही नाटकां काँग्रेसीच्या आंगान खूब आसा, कित्याक तेंच्या कडेन कर्तृत्व करपाक कांय ना आनी तेंची ती लायकी ना काम करपाची. लोकांक अशें डिफेम करप, वचोन भोंवप, चर्चीन वचोन भोंवप, मनोज RSS BJPची बी टीम म्हणून चर्चीन वचोन सांगप, आनी खंय कोणाक सांगप, मायनॉरिटीक वचोन थंयसर ब्रेन वॉश करप, हें काम काँग्रेस सामकें एकदम करता. आनी तेंच थिवेन चल्ललें आनी तें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय म्हणून म्हाका म्हाजो आवाज काडचो पडलो. कित्याक ही फटिंगपणां जी चल्ला, हे जे पार्टीचें डिफेमेशन चल्लां, हें आमी सहन करपाक शकना.